नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. राजकारणात धर्म हाडचो न्ही, धर्मनिरपेक्ष राजकारण जावचें. दक्षिण गोंयांत धर्माचेर राजकारण जालां हें खरें, परत अशें घडूंक जायना. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हेडोन. भायल्यांक पक्षांत घेतना तांचेर विचार करून तांकां पयलीं बीजेपीचे जडणघडणेक बसोवंक जाय. केंद्रांत NDAचें सरकार टिकतलें ह्या विशयी खंय दुबाव ना. एक मुद्दम विचारलो की कारण हो प्रश्न इमिजिएटली रिजल्टा उपरांतूय आयलो आणि मागीर तुमची एक पत्रकार परिशद जाली थंय आयलो. डायरेक्ट सांगले की कांय प्रिस्ट किंवा चर्च संस्थेचो रोल हो पक्षाच्या विरुद्ध गेलो आणि ताजो फटको बसलो. तुम्ही या स्टेटमेंटा कडेन कशें पळयतात? मागीर ताजे भरपूर टिकाय जाली. आमचे राष्ट्र जे आसा, आमची लोकशाही जी अशी सेक्युलर आसा आणि धर्मनिरपेक्ष आसा, त्या हातून धर्मानी डायरेक्ट एंटर राजकारणाक जावप बरोबर न्ही. पण ह्या वेळी ती हो एक फॅक्टर आसा, म्हणजे भारतीय जनता पक्ष न जिखपाक. कारण काही आपल्या मताचो हे काही लोक आशिल्ले वेगळ्या हातूंच्यान ते भारतीय जनता पक्षाक मदत करताले. पण जेन्ना वयल्यान अशे तरेचे जर जी जाली जाल्यार ते चुकीचें आसा. कारण त्याला राजकारण गढूळ जातलें, नितळ राजकारण जावचें ना. मी एक अशे राजकारणी जांणी कोलिशन सरकारा भितर काम केलां, म्हणजे आतां जे कोलिशन आसा ताज्या की क्लिश्ट कोलिशना भितर काम केलां. तुम्ही सरकार एका मतान पडटनाय पळयलां आनी सरकार परत येतनाय पळयलां. कितली एडजस्टमेंट करची पडटली ह्या सरकाराक? ह्या वेळान त्यो खूब पार्टी हे जाल्यात, कमी जाल्ले आसात. काही जरी आंकडो एक्झॅक्ट हांव सांगूंक शकना, तुमकां खबर आसा. महत्वाचे तुमकां एक तीनच पक्ष आसात, 3-4 पक्ष आसा. आनी त्या खातीर एक विश्वास जो आशिल्लो हो एकमेकांक पारखून खूब वेळा पळयल्लो आसा. सगळ्यांक आपापले हें कितें आहा तें कळिल्लें आसा. आनी परंतु आतां जें कोलिशन जालां तें एक म्हाका दिसता फाटल्या सगळ्या हाचे पेक्षा एक उत्तम प्रकारचे बऱ्या विचारान, बऱ्या हाणें कितें आमकां ह्या देशाक जर फुडें व्हरूंक जायो आणि मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर ह्या देशाक परत दिवं जायो हें एलायन्साचें मत आसा. आनी सगळ्याच एकामेकाक खंय तरी सांबाळून घेतले अशी पूर्ण आशा आसा. आनी तें कोलिशन जशें फूल मेजॉरिटीचें सरकार चल्लें त्याच पद्दतीचें सरकार ह्या वेळेर चलतलें. इतली 6 टर्म जातकीर परत स्थानिक राजकारणात बी इंट्रस्ट आसा? राजकारण ही समाजाची सेवा करपाची एक साधन आणि एक बऱ्या पक्षाक ज्या पक्षाच्या विचारांतून देशाक आनी समाजाक फायदो जाता हो विचार करूनच आमी राजकारणाक आयले. आणि जे जी पक्षान सांगनासतना मागनासतना खूब दिलें, भरभरून दिलें. जशें उत्तर गोंयच्या जनतेन 6 वेळा भरभरून मतां दिलीं आनी मोठ्या मार्जिनान म्हाका निवडून हाडलो. त्या बद्दल पक्षांनी हे गोश्टी दिल्ल्यो आसात. पूण खंयचीच गोश्ट आमी पक्षा कडेन मागूना. आणि जी काही एक जबाबदारी जी दिल्या ती जबाबदारी इमाने इतबारे पार पाडल्या. तुमकां इच्छा आसा स्थानिक राजकारणाची? ना इच्छा जरी आसल्यो तर जें कितें नेतृत्व सांगता थंय केन्नाच आमी काडीमोड करचे ना, तें आमी ना म्हणची ना. लोकांक नवीन व्यक्ती पक्षांत घेतल्यो म्हणून ऑब्जेक्शन ना. ह्यो नवीन व्यक्ती कोण हाजेर म्हाका दिसता लोकांक घेतना कोणाक घेतात हाजो विचार करात. इज अ व्हेरी लावड मेसेज. गोंय पक्षात जे जाळवणदार आसात तांकां आज तुम्ही किती मेसेज दितले एक ज्येष्ठ नेते म्हणून? कारण गोंया भितर हे फाटली 5-10 वर्सां जालां. जो कोण येवपाक इच्छूक जाता तांकां आसा तसो घेवप आनी आमकां जाय तसो घडप हें आमच्याच पक्षांक, आमच्याच संघटनेक शक्य आसा. आमी ह्याच बरोबर दोनूय विचार करपाक जाय. घेवप ना घेवप होय विचार जावंक जाय आनी घेतले नंतर तांकां पक्षाच्या हितून बैठकीत बसता अशे तरेचो ताका तयार करप ही आमची जबाबदारी आहा दोनूय वटेच्यान. आनी ती जबाबदारी जर केली जाल्यार निश्चितपणे आमी फुडें वचपाक आमकां वाट मोकळी आसतली. कला अकादमी खातीर गोंयचे सगळे कलाकार एकठांय. कला अकादमी कलाकारांक उक्ती करची म्हूण सरकाराचेर दबाव. रिनोव्हेशनाचेर 80 कोटी मोडले तरी दशा. श्वेतपत्रिका काडची. 15 दिसां भितर कला अकादमी जाग्यार पडना जाल्यार मंत्र्यान देंवचो. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे कलाकारां मदीं वांटेकार. मात गोविंदाची जाप ना. आयज हांगा जे दिसल्या पळय दिस इज क्लास. अजून मास येवंक ना. क्लास. सो आमकां जे शिस्त मेळ्ळें आसा त्या हितूंतल्यान आमची उर्बा वाडलेली आसा.
आमकां कोणा कडेन झगडी मारपाची ना, आमच्या कोणा कडेन देमान करपाचें ना. झगडी जावपाची आसा त्या जाग्यार जातली. ते कोर्टान केसी फायल जाल्ल्यो आसा, थंय कितें उगडें जावपाचें आसा तें उगडें जातलें. 3 वर्सां कोणाक लागना घर बांदपाक, आनी हें तर रिपेर करपाक. रिपेर केल्या उपरांत मोडलेलें घर आमी पळोवंक ना, रिपेर केल्या उपरांत गळ्ळेलें घर आमी पळोवंक ना. नाटक चालू आसा आनी गळटा. केन्नाच घडोवन नासलें केला करपी. 75 कोटी मोडून तें जाता. गोंयकारांनो उठात आता, गोंयकारांनो उठात आता. लागता जर तुम्ही देणे, आवय तुमची अकादमी, मागता तिचे हे निमणे. श्वास म्हजो घुसपट्टा, श्वास म्हजो घुसपट्टा, केलो म्हजो घात. कलाकार म्हणटले नीच, लायली म्हजी वाट. भ्रश्ट जाले पूत म्हजे, मनीसपणच विसरले. अरे काय करोड जोडपा खातीर हांगच म्हजें पोखरलें. जखमी केल्या कूड म्हजी, घालता ताचेर कवळ. दीस रात फडफडटा, चोवन हांचो बुरसो ढवळ. डोळे म्हजे फोडले हांणी, कंठ दामलो, ओणलो आवाज. मात तरी लज धरात रे, सत्तेचो तुमकां चडला माच. कळेचे कलेचे कुळार म्हणून केली एक तेंपार पुजा. आता आवयचीच अब्रू लुट्टा, कोण गा भोगता सजा. कलाकार पूत धुवो, काडीत काय हाचेर आवाज. काय शंड घातले जन्माक म्हणून लजेक जावचे म्हारग आज. एकदा तरी येयात, माझ्या मड्यार नजर मारून वचात. गोंयकारांनो आवय मागता, जोडून आपले दोन्ही हात. गोंयकारांनो आवय मागता, जोडून आपले दोन्ही हात. सिमिया प्युरिफिकासांव फर्नांडीस गोंय आनी दमावाचो आर्चडायसिसाचो नवो ऑक्झिलरी बिशप म्हूण नेम्यार जाला. गोंय दमावाचो नवो आर्चबिशप. पोन्न्या गोंया इगर्जेत सांजे ताजो अधिकार सुवाळो. आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव कार्डिनल म्हूण प्रमोट जाल्ल्यान गोंय दमावांक नवो आर्चबिशप. 1 जुलयासान गोंयांत भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 कायदे लागू जातले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. ब्रिटीश कायदे खंय कालबाह्य. क्रांती दिसा निमतान मुख्यमंत्री उलयलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा, स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपा विशयी उतर पुराय जाल्लें ना. आमी स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक ह्यो नोकरी दिवपाचो विशय आशिल्लो. फर्स्ट लिस्टांतल्यो 100% भुरग्यांक आमी नोकरी दिवन पुराय केल्यो आनी उरल्या फक्त जे सेकंड लिस्ट म्हणजे आमच्या सरकारान 3 फावटी लिस्ट ओपन केले. 3 फावटी लिस्ट ओपन करून सुद्दां 55 वर्सांचेर रजिस्टर्ड जाल्ल्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक सुद्दां नोकरी दिवपाचें कर्तव्य म्हाज्या सरकारान खंयसरूच ना म्हणूंक ना. आनी तेय बी तांकां फक्त म्हणजे हार्डली 20 ते 25 40 लोक उरले आसतले. क्वॉलिफिकेशन नासतना एज क्रायटेरिया रिलॅक्स करून सुद्दां म्हज्या सरकारान तांकां नोकरी दिवपाचें काम हें सातत्यात केलां. काही जाणां फाटल्यान बसल्यातूय बी जेंच्यांनी नोकरी फाटल्याच दिसांनी नोकरीची लेटर्स घेतला. उरलेले 40 जाणांचे. फक्त हांव आयच्या दिसा इतकेंच मागतां की फ्रिडम फायटरांची संख्या खूब कमी जायत आसा. हार्डली आज 2 ते 3 जाण हजर आसा. आज म्हाका आनी एक अनाउन्समेंट करता आसतना खूब बरें दिसता की देशांत 1 जुलयच्या उपरांत नेशन विल इम्प्लिमेंट भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्षर अधिनियम टू बी रिप्लेस्ड बाय द सेंच्युरीज ऑफ द ओल्ड इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड्स अँड द एव्हिडन्स ॲक्ट रिस्पेक्टिवली. कोलोनियल रूल हटोवन भारताचे स्वताचे कायदे लागू करप हे 1 जुलयच्यान लागू जाता आणि देशात नवे सरकार ह्या आझादीच्या अमृत काळात अशा पद्धतीच्या कोलोनियल मायंडसेटांतल्यान जाता आसतना नवीन रूल जे इम्प्लिमेंट करता हेंय पळयता आसतना खूब बरें दिसता. विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर ही आनी एक स्टेप आमी फुडें वता हें कांयच म्हणपाक हरकत ना. फाटल्या 6 म्हयन्यांत टायट जावन गाडी चलोवपी 60 ड्रायव्हरांक कदंब महामंडळान घरा धाडल्यात म्हूण महामंडळाचो अध्यक्ष आमदार उल्हास तुयेकर उलयलो. फाटल्या कांय दिसांत सोरो पिवन बस चलोवपी ड्रायव्हरांच्यो केशी वाडिल्ल्यो. ड्रिंक अँड ड्रायव्ह कितल्या ड्रायव्हरांनी हें केलां आनी कितें एक्शन जालें? ते काही ड्रायव्हर आमचे जे सोरो पिवन जे बस चलयता अशे 7 लोकांक आमी सस्पेंड केल्ले कडेन आहा. कारण जे ड्रायव्हर जे आपल्या पॅसेंजरांक घेवन वयता
त्यांचे 40-50 पॅसेंजर असतात, त्यांचा जीव त्यांच्या हातीन आसता आणि त्यांच्यानी जर पिवन जर बस चलयली आनी एक्सिडेंट जाला जाल्यार कितलेशा लोकांची फॅमिली प्रॉब्लेम जावपाक शकता. एक्सिडेंट जावप म्हटल्यार खूब तरेचे लोकांक इंजरीज जाता आनी इंजरीज जर ड्रायव्हरा खातीर जाता जाल्यार अशा ड्रायव्हरांक आमी वेळोवेळी त्यांची चॅकअप करता. आमी सरप्रायज विजीट करता आनी त्यांची चॅकअप करता आनी तशें ते सापडले आनी तांकां आमी तेजेर एक्शन घेता आनी जावपाक जाय एक्शन, कारण तांकां पगार मेळटा न्ही, तांकां सोरो पिवपाक टायम आसता, रातचो आसता, ड्युटीचेर सोरो पिवपाक शकता. 7 जणांचे एक्शन घेतल्या आनी हेज्या फुडें चालूच आसतलें आमकां. तांकां एक भिरांत दिसपा जाय न्ही बाबा आमची चॅकींग जाता म्हणून, जाल्यार ती फकाणां जातली, कारण पॅसेंजर आसता 40-50 लोक, त्यांचो जीव त्यांच्या हातीन आसता. राज्याचे उदरगती खातीर तमनार सारकेले प्रकल्प जायच. कांय लोक प्रकल्पांक विरोध करतात. पूर्ण पर्यावरण सांबाळून सुद्धा हो प्रकल्प हाडप करप शक्य आसा. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक उलयलो. हाचेर समजिकायेन उपाय काडटले. रोखडीच खंय गोंय सरकारा बरोबर बसका जातली. पावर नाल्यार देशाची इंडस्ट्री, देशाचे सगळे काही एबंडंट पावर नासत, जाय तितली नासत, तर ते आमी करूंक शकची ना. आनी म्हणून हाजेर आमी सगळ्यांनी सामंजस्यान विचार करूंक जाय, विचार करपाची गरज आसा. हां, खंय तरी इकॉलॉजी हे सगळे पर्यावरण हे सगळे हे कोणा खातीर, शेवटी मनशाचो विकास हे प्रामुख्यान पयले ध्येय आसा. पर्यावरण हे कितें जर आतां फॉरेस्टा फॉर एग्जाम्पल झाडां जुनी झाडां काडपाक परमिशन दितात, तातूंत एक झाड काडलें की 4 झाडां परत रोवपाचें प्रावधान तातूंत आसा. पण ह्या जाग्यार जर 100 झाडां कापलीं जाल्यार 1000 झाडां लावपाची हें आसा, हें आमी सगळे मिळून करूं शकता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करूं शकता, आमी पब्लीक म्हणून आमी करूं शकता. पर्यावरणाची जी कांय हानी जातली हातूंतल्यान ती आमी भरून काडूं शकता. असो एक जर सहसा विचार आमी केलो जाल्यार जे कितें पर्यावरणा बाबतींत जो काही उदो केलो तो करूंक जाय, आमी सगळ्यांनी सांबाळूंक जाय. ह्याच बाबतींत पर्यावरण बाकी आमी खंय तरी पर्यावरण आतां कितलीं झाडां खंय तरी कितले तरी प्रायवेट हितूंच्यान आमकां डेली तुमीच बातम्यो हाडटात की कितली इल्लिगली हे सगळे रान साफ केलें आनी कितें कितें करता. पण हे सगळ्यो गोश्टी आपूण एक बऱ्याच्या तातूंतल्यान आमकां बरें कितें तरी मेळटलें आनी ते हातूंतल्यान थोडीशी पर्यावरणाची हानी ही खंय तरी समाजाचें बरें करपा खातीर ह्या हातूंत जर सगळ्यांनी सहकार्य करीत जाल्यार हे जे प्रोजेक्ट तुमी म्हणटा तो जावंक शकता. ते आमी डेफिनेटली हांव लगेच ह्या आठवड्याक मिटींग गोवा सरकारा कडेन घेतलो, म्हणजे प्रॉब्लेम जे कितें आसा ते आयकून घेतलो. हय, एक्झॅक्टली. म्हणजे गोंयांनी काही एनवायरमेंटलिस्ट आसात ते थंय अपोज करता अशें आयकलां. मागीर कर्नाटकान काही तरी अपोज आसा आनी म्हणजे योग्य पद्दतीन तांकां समजून सांगून रिक्वेस्ट करून पयलीं सामोपचारान करपाचो हें आसा पळय तो प्रयत्न आमी करतले, नाल्यार मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मदीं घालून. हय 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 कर्नाटकाचे उलयता न्ही काम करपाक म्हणून, पूण गोंयांनी खुबसो विरोध जाता. आसा तेंच म्हणलें न्ही हांवें. कर्नाटक पयस उरलें, पयलीं गोंयांनी एक्झॅक्टली तेंच म्हणलें. गोवा आनी कर्नाटका दोनूय कडेनूय काही NGOs आसात, काही आसात ते करतात आनी ताणें ह्या गोश्टी खरी समजून घेवपाची गरज आसा. वर्स जालें मणिपूर पेट्टा. कुकी आनी मेती जमातींचो हिंसाचार. परिस्थितीचो नियाळ घेवंक केंद्रीय घरमंत्री अमित शहान उंचेली बसका घेतली. लश्कर मुखेली, DGP, रक्षा सल्लागार, केंद्रीय घर सचिव बसकेक वांटेकार. हिंसाचारांत वर्सभरात सुमार 250 मणिपुरी सोंपल्यात. लोकसभा वेंचणुकेतूय इशू आयिल्लो. परिस्थितीचेर नियंत्रण जाय म्हूण सरसंघचालक भागवतूय उलयल्लो. सरकारी क्वॉर्टर्सांनी रावपी मंत्री, आमदार, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तांचे लायटीचे बील स्वता भरचे म्हूण आसामाचो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्माचो उलो. तोय आपल्या शासकीय बंगल्याचे लायटीचे बील भरतलो. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा ताणें 10 वर्सां फाटीं ताच्या दिल्लीच्या शासकीय बंगल्यार सोलार बसयल्यात. आनी तेंच्यांनी बाकीच्यांनी भरपाक बोजा कमी जातलो प्रत्येकान. आज आमी फॉर एग्जाम्पल हांवें कितें केलां, म्हणजे दिल्ली बंगल्याचे पूर्ण सोलर करून घेतले केन्ना 10 वर्सां पयलीं. आनी आज सोलरच्या हातूंतल्यान उरता ती हे म्हजी गरज भागता उरिल्ली सरकारच्या ग्रिडाक वता. पण हे जर प्रत्येकान केलें न्ही, इवन हांवें प्रायम मिनिस्टर बरयलें बी
की हांवें अशें केल्लें आसा दिल्लीच्या सगळ्या मंत्रालयाच्या मिनिस्टराच्या मध्ये सोलर बसयली जाल्यार हो खंय तरी खर्च कमी जावंक शकता आनी आमकां क्लीन एनर्जी मेळूंक शकता. हय डेफिनेटली हे सरकार हांव उलयतलो आतां तऱ्यो स्किमी आसा त्या माध्यमांतून सोलराचो आनी रिन्युएबल एनर्जीचो वापर जास्त केल्या नंतर खंय तरी आमची इलेक्ट्रिसिटी सेव करप आनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जावप अशें तेजें हें आसा त्यामुळे तो प्रकार आमी करपाचे तेजेर फुडें वता. आसामाचो मुख्यमंत्री हेमंत बिसवान घेतला तसो निर्णय गोयचो मुख्यमंत्री घेतलो काय म्हूण गोवा फॉरवर्डचो अध्यक्ष विजय सरदेसायाचें ट्वीट. आसामातूय बीजेपीचोच मुख्यमंत्री आसा आनी गोंयांतूय बीजेपी सरकार आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो सुटके झुजारी पत्रकार लक्ष्मीदास बोरकाराच्या जल्मशताब्दी समारोहा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात. पयली कार्यावळ सेंट्रल लायब्ररीत जातली. ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळ आनी दोतोर नितीन बोरकारान कार्यावळी सांगल्यो. बोरकाराचो गौरव ग्रंथ काडटले. बोरकाराच्यो यादी सांगपी सुटके झुजाऱ्यांच्यो मुलाखती जातल्यो. नव्या पत्रकारांक खासा मार्गदर्शन. आम्ही जवळजवळ 65 लोकांची एक कमिटी काढल्या जातून बोरकार सराचे सगळे हितचिंतक चाहते मित्र आणि त्यांचे वाचक सुद्धा हातूंत समावेश आसा. आणि ताची जी जन्मशताब्दी आसा ती आम्ही ह्या वर्सा 17 ऑगस्टाच्यान चालू करता. जो पयलो जो कार्यक्रम आहा तो पणजे जातलो. बोरकार सर हे साहित्यीक आसले, स्वतंत्र सैनीक आसले, त्याच प्रमाणे पत्रकार आशिल्ले आनी जी संस्था आसा तातूंत ताणें खूब काम केल्लें आसा. त्या खातीर तांची संस्थेचे अधीक हे आहा ते हांगा सहभागी जाल्ले आहात. आनी त्या भायर आमी वर्सभर खूब कार्यक्रम करपाचे आहा. पयली जी सुरवात जातली ती 17 ऑगस्ट 1924 आमची जी सेंट्रल लायब्ररी आहा पळय थंय ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली. मागीर शुभारंभ जातलो. 5 डिसेंबराक तांची 25वी पुण्यतिथी येता. त्या दिसा मुंबई पत्रकार संघाच्या सहकार्यान आमची कमिटी थंय एक कार्यक्रम करपाचे आहा. एक अपील केला सगळ्यांक की जे लक्ष्मीदास बाब बोरकाराक वळखताले आनी तांचे कटिंग्स, तांचे कितें रायटिंग्स, तांचेर बरयल्ले लेख, कितें फोटोग्राफ्स, कितेंय आर्टिफॅक्ट्स कितेंय आसा जाल्यार ते आमकां समितीक मातशें दिवपाचें. कित्याक आमी ते एक्झिबीट करूं शकता नाजाल्यार गौरव ग्रंथान पब्लीश करूं शकता. फ्रिडम फायटर्स आसा तांचेय आमी मुलाखती घेतल्या आनी त्यो मुलाखती 18 जून 2025 एक वेगळो एक ऑनलायन प्रोग्राम करून रिलीज करतले आमी. प्रॉस्पेक्टीव पत्रकार जे पत्रकार फुडें जावपाचे आसा, जे स्टुडंट्स आसात, कोण प्रॉस्पेक्टीव आसात तांकां हें करून बाब संदेश प्रभुदेसाय आनी परेश बाबान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या की सगळ्यांक इनवॉल्व करून एक वर्कशॉप करपाचो म्हणून. डोंगरी मांडूर निकत्या जल्मल्ल्या भुरग्याचे अवयव मेळिल्ले. तपास अजून तडीक लागूंक ना. अवयव पोस्टमार्टमाक. शेनवारा एके बायलेक सकाळी मानशेत भुरग्याची कमरे मेरेन बॉडी दिसली. भयान खंय तिणें कोणाक सांगलें ना. सांजे पंच आनी पुलिसांच्या कानार घाले. पुलीस सुवातेर पावता म्हणसर पांयूच आशिल्ले. बॉडी सुण्यांनी खाल्ल्या आसुये म्हूण दुबाव. तपास चल्ला. 2024ची युरो कप सर्त रंगार. अंदू युरोपांतल्यो 24 देशाच्यो टिमी सर्तींत वांटेकार. 6 गट, दरेक गटान 4 टिमी. फायनल 15 जुलयाक. काल सांजे आनी राती रोमानिया आड युक्रेन, सर्बिया आड इंग्लंड आनी खडेगाड फ्रांसाची ऑस्ट्रिया आड गेम जाली. बंगालात दार्जिलिंगांत रेल्वे अपघात. मालाच्या रेल्वेन कांचनजंगा एक्सप्रेसीक फाटल्यान मोखली. 9 जाण सोंपले, 30 जखमी. रेल्वे मंत्री वैष्णव परिस्थितीचेर देखरेख दवरूंक सुवातेर पावलो. सोंपिल्ल्यांचे फामिलीक 10 लाख, जखमींक 2.5 लाख जाल्यार किरकोळ जखमी जाल्ल्यांक 50,000ची मजत. प्रधानमंत्री निधींतल्यान सोंपिल्ल्यांचे फामिलींक 2 लाख. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.